नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळयात बांगडे आसा आनी फुडले तोंड आसता पळय बोडकी म्हणटा आमी तेका, तें हांवें घेवंक ना. हेका मीठ लायलां आनी दवरलां. मागीर हे धुवपाचे. जेन्ना आमचे रेडी जाता पळय ग्रेवी जावंक येता तेन्ना आमी हे धुतलीं. आतां हे धांपून दवरुया. आनी हाची न्ही आतां आमी हुड्डा मेथी कशी करता बांगड्याची ती पळोवया. तेका लागून साहित्य कितें जाय तर ही पळय सोय जाय, कांदो जाय, लसूण, आलें, हो न्ही बारीक कांदो शिनला इल्लोसो येदोच आसलो तो धाकटो, आनी इल्लेशें टमाट, तेच्या इल्लेशें पळय अर्दे सुमार टमाट घातला, हिरवी मिरची एक घेतल्या, ओली कोथंबीर आनी सोलां जायच भितर, आमटान घालप ना. आनी ही आसा उड्डाची दाळ, ही पळय ही 3/4 चमचो सुमार घेतल्या. आनी ह्यो आसा थोड्योश्योच मेथयो, आनी हे आसा सुरय तांदूळ तुमी कसलेय घेया. हे आसा सुरय तांदूळ पळय ते हे दाळीकूय कमी आसा. हे जाले. आतां हे सांगता मीठ, हळद, गरम मसाला, लाल तिखट आनी हे आसा तेल. आतां आमी कितें करुया, हे पळया पॅन तापलो आमचो. आतां तातूंत तेल घालुया. आतां तेल तापले. आतां तातूंत लसूण घालुया. धरली न्ही ती लसूण म्हणून मातशें तेका उदक घातलें. आनी आतां हातूंत हे पळय कांदो घातलो. कांदो बरो फ्राय जालो न्ही मागीर भितर सोय घालुया. आतां हे पळया हो कांदो जालो. आतां तातूंत कितें करुया, हे पळया सोय आनी आलें हे पळय घालुया. आनी बरें बारीक गॅसीर भाजूया. हे पळयात आतां ही सोय भाजून जाली. आतां ही आमी काडून दवरुया सोय. आनी हातूंत न्ही वाडटाना कितें करपाचें, हे पळय इल्लोसो तिखेचो कुडको घेतला आनी 2च लवंगां घेतल्या. ही पळय हे वाडटाना हरवेच घालपाचे मिक्सरान आनी वाडपाचे. हे आतां गॅस बंद करुया आनी हे काडुया. हे पळया आतां परत गॅसीर तोच पॅन दवरला आनी तातूंत कितें करपाचें, हे पळय आतां हितून सोय भाजल्या न्ही मातशें तेलकट कशें उरता तेन्नाच न्ही आनीक तेल घालप ना. तेन्ना भितर कितें करपाचें, हे पळय आतां हे तांदूळ आसा ते घालपाचे आनी भाजपाचे. तांदूळ घातले न्ही पयलीं आनी आतां भितरच हे पळय उड्डाची दाळ घालपाची. आनी बारीक गॅसीर धरून हे भाजपाचे. आतां हे भाजूया. आतां हे पळय हे भाजत आयले पळयलें. आतां पॅनारूच ते दवरुया 1 मिनीट सुमार, म्हणजे मातशें तामसूर जातले ते. आनी गॅस बंद केलो. आनी आतां कितें आसा तें सांगता तुमकां. हे आतां आसा पळय तांदूळ आनी दाळ आसा ती मिक्सरान पयलीं घालपाची आनी इल्लीशी सोय घालपाची
आनी वाडपाचे, बारीक वाडपाचे आनी मागीर न्ही बाकीची सोय घालपाची. कशी ती तुमकां दाखयताच हांव. आतां हे वाडपाची तयारी करूया. हे पळयात, आतां हातून इल्लीशी सोय घातली पोना ही पळयात आं. आनी भितर तांदूळ भाजलेले आनी उड्डाची दाळ घातली भाजलेली ती. आतां हातून उदक घालुया आनी हे वाटुया पयली बारीक. हे पळया, आतां हे वाटले न्ही. आतां कितें करपा, हे कित्याक वाटले म्हणजे ती दाळ आनी न्ही हे आसा पळय तांदूळ ते इल्लेशे आमी खंय वाडटली आनी ते इल्लेशे वांटप जायना मागीर न्ही सारकें. ताका लागून हे पयलीं पोना वाटले. आतां न्ही तातूंत ही पळय सोय सगळी भाजल्या पळय ती घालपाची. म्हणजे कितें जाता, ती आसा ती वाटून आनिकूय बरी येता. एकाच हितून काम जालें न्ही. ताका लागून आतां तुमकां गरम मसालो जाय हितूनच घातल्यार जाता. आनी भितर लवंग आनी तिखी दाखयली ती घातली सोमती. गरम मसालो आतां पळय 2 चमचे घालुया. आनी हळद घालुया. पळय 1 चमचो. गरम मसालो बीन आपल्या चवी प्रमाणे. कोणाक चड तिखट जाय तेंच्यांनी आनीक घातल्यार जाता. आतां हातून उदक घालता आनी वाटून हाडटा. हे पळया, वाटण वाटले. हे चडूय गंध कशें वाटप ना, मातशें अशें दवरप. म्हणजे थंयच्या थंय आमी बरी धबधबीत करतली न्ही ताका लागून. आनी आतां कितें करुया, हे पळय तापलें आयदन, तेल तापलें. आतां तातूंत न्ही हे पळय मेथयो घालपाच्यो. मेथयो घातल्यो न्ही. आतां सोमतोच भितर कांदो घालपाचो. इल्लोसोच घालपाचो, चड घालप ना. आनी मेथयो कांद्याच बरोबर जावन बरोबर येता. हातून न्ही तुमकां जर आतां उड्डाची दाळ आसता पळय ती आनीक एक्स्ट्रा बीन घालपाक जाय. जर तुमी कितें करूंक जाय, ती उड्डाची दाळ भाजता पळय तातूंतली एक पिंच काडून सायडीक दवरपाची. तातूंतली दा तशी जाय पळय दवरलेली सांगूंकूच ना. पिंच हे पळय आनी ती भितर घालपाची फोडणे बरोबर पळय. आतां न्ही हे पळय जालो कांदो मातसो जाय. हे पळय आतां हो कांदो जालो पळय. आतां तातूंत टोमॅटो घालया इल्लोसो, अर्दो, चड घालप ना. आनी मिरच्यो घालया. असल्या आयदनान मातशी सांबाळून करचें पडटा. तुमी सुद्दां हे आतां मातयेच्या पोटान जर करशात न्ही सांबाळून करा, गडबडी करप ना. आतां तातूंत न्ही इल्लेशें लाल तिखट घालुया. हे मातशें खूब तीख म्हणून हांवें कमीच घातला. आतां तातूंत वाटण घालुया. आनी इल्लें उदक बीन घालून सारकें बॅलन्स करुया. हे पळयात आतां हेका मिक्सरान उदक घालून घातलें भितर न्ही. हे पळय खतखतो आयलो पळयलो. हे पळया. आतां कितें करप, भितर हे बांगडे आसा पळय हे धुले आत्तां हांवें. आतां हे बांगडे आसा ते सगळे भितर घालप. आतां ते घालुया आमी.
आणि आता हे बारीक गॅस करप आणि हितून मीठ घालप चवी प्रमाणे मीठ घातले मागीर टेस्ट जाय जर आनीक पळोव येता आता मीठ घातले आणि आता भितरनी ही पळय सोलां घालुया ही बारीक केल्या एकाची 2-2 3-3 केल्या आणि कोणाची सोलां चड आंबट आसा पळय तेंच्यांनी सांबाळून घाला नाजाल्यार सगळे आंबट जावपाक नाका बरें वेवस्थीत खावपाक जाय न्ही म्हणून आता ही सोलां घालुया भितर आणि धापून हे आता दवरुया बरें शिजून बारीक गॅसीर सुंदर इतली बरी टेस्टी लागता ही उड्डा मेथी तुमी खायतूच रावतली इतली बरी जाता मुद्दामूच तुमच्या घरा अशी करून पळया आणि आता न्ही मागीर ओली कोथंबीर वयर घातली की जाले ती आनीक मागीर घालुया आता हे धापून दवरुया हे पळया आता हे बरोबर धबधबीत जाले न्ही मदीं 1-2दा हांवें तेका हालयल्या म्हणजे आयदनाक हांगा धरून अशें हालयले आणि आता न्ही भितर बरी ओली कोथंबीर घालुया आणि अशी उड्डा मेथी मसाल्याची न्ही चिकनाक सुद्दां सायड मारता इतली बरी जाता वेवस्थीत करपाची आता ते बांगडे दिसभर हालोवपाचे ना आणि केन्नाच उड्डा मेथयेन न्ही बोडक्यो बांगड्याच्यो घालप ना कित्याक सांगना सगळे कडेन काटे जाता तेन परस अशें बरें वेवस्थीत खावपाक गावता भुरग्यांक बी आता हे जाले 10 मिनटां अशी बारीक गॅसीर दवरले न्ही वेवस्थीत जाले पळय मिठाकूय बरोबर जाले हे पळय आणि ही आसा पळय उड्डा मेथी ती न्हू थोडी जाणां कितें करता म्हणजे आमी तशीय करता आणि ही अशी करता आणि म्हणजे मिरसांगो घालता पिक्यो नाजाल्यार तांबडो मसालो मिरयां घालता आणि ती तातून करता अशीच बाकीची उड्डाची दाळ तांदूळ बीन सगळे सेम घेता गरम मसालो घालिना त्या जाग्यार मिरच्यो घालता आणि मिरयां घालता पण हांव गरम मसालो घालून करता ती म्हाका खूब आवडटा कित्याक ती चिकनाक सुद्दां सायड मारता आता हे गॅस बंद करूया रेडी टू सर्व जाली आता ही पळया आता ही उड्डा मेथी बांगड्याची रेडी टू सर्व केल्या आणि न्ही अशीच गरम मसाल्याची तुम्ही मुद्दाम करून पळया आणि खाया म्हाका लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब यादीन करा बेल वाजया आणि न्ही आता ही जेन्ना करता पळय तेन्ना एक सांगता तुमकां बांगड्याचे कुडके न्ही बारीक बारीकूच करा खूब मोठे बीन अशें करूं नाका ते पळय बारीक बारीक बरे आणि ते उकडटाय रोकडे आणि टेन्शना शिवाय मागीर सगळ्यांनी आणि बारीक बारीक दिसताय बरे आमी बारीकूच करता तुम्ही बारीकूच कराय पळया आणि मोडा बीन ना ते तशें उरता फक्त धवळटा आसतना सांबाळून धवळूंक जाय आणि अशीच उड्डा मेथी न्ही बांगड्याची तुम्ही मुद्दाम करून पळया कितली टेस्टीक जाले जाणा ती आणि मसालो बीन तुमच्या आवडी प्रमाणे मात घाला आणि आता तुम्ही हो म्हजो व्हिडिओ तुमचो टायम काढून पळयतली न्ही आणि पळयताल्याक हांव खरेंच सांगता मना पासून तुमचे देव बरें करूं.